वर्साचो सादो काळ 14वें सातोळें बिरेस्तार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 10 वळी 7 ते 15. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, वचोन सर्गीचे राज लागीं पावला अशें परगट करात. वायटकारांक बरी करात, मेलेल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देवचार काडात. तुम्ही फुकट घेतला, भुक्या दियात. तुमचे कडेन भांगर रुपे तांबे लेगून पोतयेन आसचे न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती वो 2 आंगोली वो वांडो वो दांडो, कित्याक वावरेल्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नोकरान वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण माणसुगेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयचे भायर सरसर तांगेर रावात. ताच्या घरान भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका लोमान करात. आनी त्या घराक खरेंच शांती फावो जाल्यार तुमची शांती ताचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणीय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार, न्हय म्हूण तुमची उतरां आयकना जायत जाल्यार, त्या घरांतले वो नोकरांतले भायर सरून तुमच्या पांयाची धूळ फापडून उडयात. त्या नोकरा परस सोदोमा आनी गोमोरा गांवांत जोडणेच्या दिसा अदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखांडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, कालच्या आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांक निवडून तांकां धाडटा आनी सर्गीचे राज परगटूंक तांकां आज्ञा दिता. वायटकारांक बरी करूंक, मेल्ल्यांक जिवंत करूंक, कोडकारांक नितळ करूंक आनी देवचार काडूंक तांकां सांगता. तुमी फुकट घेतला, फुक्या दियात. पूण हे सगळे वावर करता आसतना आमी आनी ताच्या शिसांनी सदांच देवाचेर पातयेवन रावंक आमकां उगडास करून दिता. देव आमची काळजी घेतलो, तो आमकां सांबाळटलो, तो आमकां फावो त्यो जेवण खाण दितलो. ह्या जेजूचेर पातयेवन, ह्याच देवाचेर पातयेवन आमचो वावर, आमचे मिसाव पूर्ण करूंक देवाची कृपा आमकां जण एकल्याक मेळ्ळ्या प्रमाण मागुया. आमेन.